सांब पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत म्हणटा गलासकारांक बरयल्ल्या चिटीन, म्हाका दुसरें कितेंच नाका, जेजूचो खुरीस तोच म्हाका पुरो. संवसार हांवें कुर्सार मारला आनी हांवें म्हाकाच कुर्सार मारला. सांब पावलो सादें जिवीत जियेलो. तर पाद्री जावंक जाय, माद्री जावंक जाय देवाची मनशां. जर ती संवसारी मनशा भाशेन जिवंक लागली, मागीर त्या भेसाक कितें अर्थ आसा? तो सोडून गेल्लोच बरो तो भेस. त्या भेसाक आमी खुशेन आयल्या मू, कोणें आमकां बोळ केल्यार आमी त्या भेसांत रावंक उपकारना. खुशेन आयल्या मू, तर खुशे मनान आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटोवंक जाय. आनी जेजूक म्हणजे लोकांची सेवा. पाद्री माद्री जावंक जाय मनशांची मनशां. म्हणजे कितें? कोणा मदें तांणी भेदभाव करूं नये. ही गोंयची न्हय, ही म्हज्या गांवची, ती म्हज्या गांवची न्हय, ती म्हज्या धर्माची, ही म्हज्या धर्माची न्हय, ती त्या रंगाची, ती ह्या रंगाची न्हय. असले भेदभाव पाद्री माद्रीन करूं नये. दुर्दैवान हें जाता. तुमी जाणात, हांवूय जाणा. पाद्रींक 3 ताळण्यो. पयली ताळणी ते चड करून ग्रेस्त मनशांक लागीं वेतात, कित्याक तांचे तावन कितें मेळटा. मागीर ग्रेस्त मनीस तांकां नाचयतात आनी हे माकोड कशे नाचतात. ही पयली ताळणी. शिटूक रावपाक जाय पाद्रींनी. ग्रेस्त काय बरी, ग्रेस्त मनीसय बरे, पूण तांकां कितले लागीं दवरूंक जाय तितलेच लागीं दवरूंक जाय.